तूं विस्वाशी म्हूण कोणूय तुज्या उचिताची दोळे म्हाका देवाची वेदी सोरी हांव वेता कुशलकायसून तोच म्हाका दितोल्या हांव वेता देवाची विस्वास करून हांव वेता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता चॅस्ल लोबो देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आनी ताची बरे भलायके पासत मागुया दुसरें इंतेसांव भेटयता मिलाग्रीन डिकोस्टा हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आयनोआ फेर्नांडीस आनी जेसम फेर्नांडीस बरी भलायकी पासत तशेंच सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांचो उगडास करुया तांकां देवान बरी भलायकी दिवंक आमची 400 वर्सांची समोरमणी बरे भाशेन जावंक सगळी तयारी जी ह्या दिसांनी चल्लेली आसा ते तयारेचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी आमच्या भावार्थाची वाट चलोवंक आमकां आदार दिवंक मागुया आनी हेर सगळी आमची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन आमच्या सुम्याची जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तिची जायतीं पातकां भोगसुली बाबा भयणो देव जावन आसा उदार मनाचो आनी उदार काळजान आनी मनान आमी पातकी जावन आमकां भोगशिता आनी आपल्या मोगान आमकां वेंगयता अशे दिसाक देवाची काकलुतीक उलो मारुया आमी जायती आमी पातकां करता आनी आमी पातकी म्हूण ओळखून पयले सुवातेर पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां सगळीं वरदानां त्याच दुनिया देवान फावो करूं म्हणून मागुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता पदान चिंतून थोडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध हे पासत बागेन सुदांचांक वर मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर रातुया देवा सोर वस्तूंच्या रोसणारान सांबाळणारा आमची तुजी दया दिसकार सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली पयले चिटी वेलें वाचप भावा भयणांनो हांवें तुमकां परकोट केला तुमी मांडून घेतले आनी तीर भावार्थान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास कोत्ता हांवें तुमकां तें परकोट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें
ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फोळ. बरें तर पयले सुवातेर जी हांवें शिकोवन घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकिपिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसाक तो पुनर्जिवंत जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 ओदीक भावा भयणीक दिश्टी पडलो. हातलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या धर्मदुतांक. सोर्बेस्ती म्हाकाय भरचे आदीं जल्मल्यांत तो दिश्टी पडलो. धर्मदुतां मदें हांव निमाणो देवाचे पवित्र सोवेक हांवें दुमाळो दिलो देखून म्हाका धर्मदूत म्हणूंक फावो ना. तरी देवाचे कृपेन हांव धर्मदूतूच आनी ताणें म्हाका दिल्ली कृपा निर्फोळ जावंक ना. पूण परतेंच जाल्यार दुसऱ्या सगल्यावन हांवें ओदीक वावर केला. म्हजेच वस्तुंगी न्हय, पूण म्हजें सवें आसा तें देवाचे कृपेन. पूण तें जावन वो हांव जावं तेंच आमी परगट कोत्ता आनी तेंच आमी सोत मानता. देवाचें उतोरें. देवाची निवडणूकाय. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी म्हणचे ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं व्हडतीं कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराचे कर्तुत्वांक वर्णितलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुका किर्तन करतां, हांव तुजें किर्तन करतां. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गाराक उबी रावया. कश्टतल्यानो तुमी, भार वयतल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सोगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिसेवांतल्या कोण एकल्यान आपणागे जेवणाक ये म्हूण जेसू लागीं मागलें आनी त्या फारिसेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो. त्या गांवांत वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिसेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती चंद्रकांती आयदनांत पुरमोडीत तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयांशी फाटल्यान रावलून आपल्या दुकानी ताचे पांय धुवंक लागली आनी
आपल्या केंसांनी ते पुसून तांचो उमो घेवन तांकां तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिसीव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो, हो प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आफुट्टा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो जातलो आसलो, कित्याक ती पातकीण. पोर्तिपाड करून जेसून ताका म्हणलें, सिमांव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक 2 रेनकाळी आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बोगशिलें. म्हणटूच दोगांतल्या कोणाक ताचो उदीक उपकार आसतलो? सिमांवान जाप दिवन म्हणलें, उदीक बोगशिला ताका अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हणलें, सारकेंच सांगलें. आनी बायले वाटेन वळून ताणें सिमांवाक म्हणलें, तुवें हे बायलेक पळयलें मूं? हांव तुमगेर आयलों आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय, पूण हिणें आपल्या दुकानी म्हजे पांय धुले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयाचो उमो घेवन आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें नाय, हिणें पोरमोड हाडून म्हज्या पांयांक लायलो. देखून हांव तुका सांगतां, हिची जायतीं पातकां बोगसुलीं अशें म्हूण हिचो व्हड मोग दाखोवन दिता. जाका थोडें बोगशिलां तो थोडो मोग दाखयता. आनी बरोबर जेवणाक बसलोले ते आपणा बरोबर म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत बोगशिता तो कोण हो? आनी ताणें बायलेक म्हणलें, तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारोण मेळ्ळें, शांतीन वच. जेसू क्रिस्ताचे शुभ तो महाने मोगाड बाबा भयणीनो, संवसारांत सगलीं आमी पातकी म्हूण आमी ओळखून घेता. आनी पातकां आमी रेवोडटा तेन्ना आमी देवाची काकलुतीक उरो मारूंक गरजेचें. जो मनीस आपूण पातकी म्हूण ओळखून घेता आनी आपल्या पातकांचें बोगसणें खऱ्यो खालतिकायेन सगले ल्हानविकायेन देवा लागीं बोगसणें मागता, देव ताका बोगशिता. इतलेंच न्हय, ताचो भावार्थ अदीक खोल जाता आनी हो भावार्थ ताचो वाडूंक तोच सोमी देव ताच्या आदाराक पावता. आमी जायते पावटी पातकां रेवोडटा तेन्ना घडयेक गोरवान भरता. मनीस आपलेच भितर इतलो हुशार की गोरवान भरून आपलें पातक करिनासले भाशेन आपली आख्खी जिवीत बाबा भयणो तो सारूंक सोदता. मनीस देवा सुशिलो पयस वेता तेन्ना देव जायते सिग्नल ताका दिता आनी जायते पावटी घडयेक ताच्या जिवितान घोडितां उसलीं घोडटात की देव तातूंतल्यान उलोवंक सोदता. पूण आमी मनशां, आमी जायते पावटी हांचे नदर घालचे परस आमी म्हणटा देव नाच, देव घोडयेक आनी खंय जियेता, आमी दुसऱ्या संवसारांत जिवन आमचें जिवीत सारता अशें आमकां दिसता. आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत आमी जियेता आसतना आमी जायती मस्ती करता, मौजा मारता, आमकां जायते भाशेन आमी जियेता. पूण तोच देव आमकां आमचें पातकी जिवीत सोडून दिवंक जायते बाबा भयणो प्रयत्न करता आनी आपल्या मोगान जिवंक आमकां तो आपयता. देवाचो मोग इतलो व्हडतो की आपल्या मोगा खातीर देव आमचे खातीर मरता. आयच्या दिसाक हे बायलेची किरीत भाशेन हे पातकिणीची खबर आयकता तेन्ना कांय बरीं उतरां जेसू म्हणटा. सिमांवाक तो म्हणटा, सिमांव, ही बायलेक पळय, तुमगेर हांव आयलो आनी म्हजे पांय तुवें धुवंक नाय. जुदेवांची परंपरा आसता, जेन्ना एक पावणो तांच्या घरांत येता ताचे पांय आनी ताचे हात धुवंक गरजेचे. सिमांव तें करिना, सिमांव विसरता. जेसू ताका तें सिमांवाक
जुदेवांची परंपरा कितें आसा ती उगडास करता. आनी कांय बरे हे बायलेन आपल्या दुखांनी किरीत भाशेन आपले पांय धुले ताचो उगडास करता. म्हणजे कोणती बरी जावन सोम्याच्या ती आपल्या दुखांनी पातकां रोडून ताचे पांय धुता. म्हणजे के भाशेन आपलीं पातकां रोडटा. ती जाणा आसता प्रवादी तो मसियस तो आपल्याक बक्षितलो. सगलें तो जाणो आसता. सगलें म्हजे जिविताचे ताका खबर आसा अशें ती जाणो जावन ताचे पांय आपल्या दुखांनी किरीत भाशेन आपलीं पातकां रोडून धुता. आनी उपरांत जेजू ताका म्हणटा, तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयाचो उमो घेवनूच आसा. आनीक एक जुदेवांची परंपरा आसली. जेन्ना तांगेर पावणो येतालो उमो घेताले दाखोवंक ताका स्विकार करता, ताका येवकार दिता. बाबा हे सिमावान करूंक ना, पूण हे बायलेन जेजूच्या पोल्यांक उमो घेवंक ना, पूण ताचे पांयाचो उमो तिणें घेतलो. दाखोवंक की तूं सोडवणदार, म्हजें जिवीत तूं जाणाय, म्हजीं पातकां तूं बक्षिताय. उपरांत जेजू ताका म्हणटा, तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें ना. ही एक परंपरा आसली. पावण्यांक येवकार दिता तेन्ना तो घडीक तापोवन ओताच्या दोगान घोडे आयला अशें चिंतून ताच्या माथ्याक तेल घालताली. म्हणजे ताका तोंडाय दिवंक, ताका बरे तरेन येवकार दिवंक. आनी हे बायलेचो बाबा भयणीनो किरीत भाशेन होच हुस्को आसलो. आयल्या ते मेरेन आपल्यान म्हारग परमोडाचें तेल हाडलेलें. तें तेल ती ताच्या पांयाक लायत्या, माथ्याक न्हय. कित्याक ती म्हणटा, हांव पुर्ती न्हय, हांव फावो न्हय तुज्या माथ्याक हें तेल लावंक. कितें दाखयता बाबा भयणीनो, हें सगलें ती करता खालतिकायेन. सगलें ती करता आपलें जिवीत न्हवसरूंक. सगलें ती करता आपलें पाथोक ओळखून घेवन. आनी कांय बरी जेजू ही उतरां म्हणटा, देखून हांव तुका सांगता, हिचीं जायतीं पातकां बक्षिली. कित्याक अशें म्हूण हिचो व्हड मोग दाखोवन दिता. देवा सशी आमी वेतांव तेन्ना सगळे खालतिकायेन आनी मोगान आमच्या पातकांचें बोगसणें आमी मागता तेन्ना देव आमकां बक्षिता. आमकांय हीच कृपा मागुया. बेटोने वेळार गीत घेऊया. C25 पेज नंबर 39. C25. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान आमच्या सर्वेस्परा आमच्या मोगार बापा, दोयीन आमची मागणी आयक आनी आमची दिणी मानून घे. आनी आमी सोण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटोवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकार शिकोर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर
तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी दी सर्वेस्परात हाय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासनाचे देवा सूर काळयांचो थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचतांव जाल्यार हेय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेतांव. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतांव. पवित्र 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 पवित्र. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बांदला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गीय तुका चोय चोय. सर्वेस्पराचे नवी येता ताका चोय. ओ स्वर्गीय तुका चोय चोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुचानी पुनोशी बोलपणा वरवीं तुवें नाका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुरतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी गवड्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगाती चपोती भाग्यन सुसे भाग्यन धरून सूर काडीत तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मय मागूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरुंडाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांत
सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां दिवा दय करून जिवितान सवस काय आमकां दी सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसका जी कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजूत चलयता सासनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टली आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टली आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टली आमकां शांती दी बोगसोणे दिवंक आनी मोगान वेगूंक हाजीर आसलो हो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुकले आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन जेजू म्हाका तुजी गरज सुखी Ucia livia polpislecze, Iotra solo polubicie. Ucia livia polpislecze, Iotra solo polubicie. Tuce pokoj, jak na ziemi, प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला ह्या सुरगीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशें कुडीन आमी भोगिसो कर अशें आमचें जिवीत न्हय भोगो जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सगळी बरोबर. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळाकाळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुसाचेर नदो तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रिलिगीचे दबाशीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बळान आमचो एकचार पिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदेक मनान तुवें दिल्ले मिसां सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा आमकां कोर. आमीन. F7, page number 88. F7. Gesù cancello vedoru, eka priti radio, sognavi potongara, acciamo ga mochachiku, Gesù cancello